कुर्डी वाठारांत येवपी बंधारा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला। या बंधाऱ्याक लागून रोयिल्ली पिकावळ नष्ट जातली असो भंय थळाव्यांनी उक्तायला। सरकाराच्या जाग्याची आमी कर भरपाक सुद्धा तयार आसा। ताका लागून थळाव्यांनी उदका स्त्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकराची भेट घेतली आणि पुराय घडणुकेची सविस्तर माहिती दिली। उपरांत सगळे सरकारी प्रकल्प रद्द जावंक शकनात, तरी लेगीत घडणूक सुवातेर वचून पळोवणी करतले अशें आश्वासन मंत्री शिरोडकर हांणी ह्या वेळार दिलें। आमचे थंय आमकां गव्हर्मेंटान जेन्ना सालाना डॅम जालें तेन्ना 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमकां एग्रीकल्चर रोवपाक दिली आणि 400 स्क्वेअर मिटर आमकां घर बांदपाक दिली। आमी वाड्या म्हणटा 450 लोक आमी स्थलांतर जाले, म्हणजे आमी रिव्हिशन जालें आनी आमी थंय रावपाक लागले कांय तरान आमी ते ऊस आमी रोवपाक लागले आनी तेजेर आमी भाऊसाहेब बांदोडकरान जेन्ना फॅक्टरी घाली तेजेर आमी ऊस रोवपाक लागले। ऊस रोयता आतां ऑटोमॅटिकली आमच्या ऊसाचेर आमगे जग चलपाक लागलो। सगळें भुरगेपणां आमी शिक्षण हें तें आमी सगळें केलें। आतां ऑलरेडी ती संजीवनी म्हणून बंद जाली, तुमकां सगळें गोंयच्या लोकांक खबर आसा, सगळ्या लोकांक खबर आसा। तो विशय सोड, आतां बंद जाली ती बंद जाली। आतां थंय गव्हर्मेंटाची जमीन भायर खूब अशी पडीक आसली, म्हणजे ते जमनी कांय जायना आसलें म्हणून ते लोकांक दिवूं नासलें, तेणी बेश्टी आसलेली बुडनासले जमीन। त्या लोकांक आमी लोक हे आमगे गरीब लोक आसा ते सगळे आमगे एसटी लोक आमगेले आदिवासी म्हणटा ते आतां आदिवासी लोक आपले थंय साजरे करता। आमी आदिवासी लोक आमी थंय कणगां कितें आमी रोवन आमी तो भाजीपालो रोवन बाजारार हाडून आमी आतां ते पोट भरताले। आतां पयर अकस्मात कितें जालें, ती जमीन गव्हर्मेंटान ताका सर्वे केली आनी ताका फातर घातले आनी थंय मेन म्हळ्यार ते जमनीचेर आमगेले हिंदू क्रेडिटम आमगेले मशान मुजें आसा आनी त्या हितूंतले आमी लाकडां बिकडां हाडून आमी ते आमगे मडी सगळे आमी दहन करताले। गव्हर्मेंटान आतां ते अकस्मात ते फेन्सींग म्हणजे मशीन घालपाक लागले आनी ती झाड बीड ओडून ती फेन्सींग करपाक लागले। तेन्ना हांव गेलो आनी ते बाबा हें कितें करता म्हणून हांवें तें आडयलें आनी तांकां विचारलें ना तर अशें आसा, आमी अशें करपाक मेळटा, ती जमीन तुमी मेळपाना, तुमी हें केला, तुमी एनरोलमेंट केला अशें म्हणून ते आमकां म्हणपाक लागले। हांवें सद्याक काम तरी बंद दवर, आतां जर एसटी बंद दवर। तें बंद दवरलें, हेका तेका तेंगे डिपार्टमेंटान WRD डिपार्टमेंटा वरिश्ठ अधिकाऱ्यांक कळयलें आनी WRD मिनिस्टर म्हाका सांगलें की 8 दीस राव, 8 दीस 28 तारखेक बुधवार दीस 11 वरांचेर आपल्या तुमी हें कर म्हणून। आतां आमगे मिटींग जाल्या, खंय जाल्या हांगा मिटींग जाल्या, कोणा कडेन? WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हेजे कडेन जाल्या। आनी आतां तो कितें सांगता, ती जमीन तुमकां मेळची ना, ती जमीन आमकां जाय अशें म्हणटा। आमकां दिलो तो सेपरेट, हो तेंगेलो सरकाराली जमीन। आमी कितें म्हणटा, सरकाराली जमीन सरकारा कडेन दवरात, आमकां कांयच रांग ना, पूण आमचे कडेन कितें तरी हें घेया, कितें टॅक्स घेया, बाबा जमीन एक आसा असं म्हणून। आतां तुमी वयर सारी फॉरेस्ट आतां ती जमीन काडून त्या फॉरेस्टाक दिता, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक दिता। आतां कितें हाडटा थंय, कसलो कितें हाडटा म्हणटा आतां कांय सांगना म्हणटा, सांगता म्हणटा आतां। सांग्यावयले लोक जे आसात तांकां जवळ जवळ 550 लोकांक जमीन दिल्ली आसा आनी तांची पूर्ण म्हणजे हक्क जे आसा पळय न्ही, क्लास 1 जी म्हणटा पळय ती सुद्दां तांकां करून दिल्ली आसा। ह्या आतां काही लोक आयिल्ले तांणी एन्क्रोचमेंट केल्लो आसा। एडिशनल जमीन जी आहा पळय ताजें एन्क्रोचमेंट संबंदीत आयिल्ले। पूण तें पॉसिबल आहा तेंची मागणी तें लक्षात घेयात। आतां भाजी रोयता, मिरची रोयता म्हणल्यार सगळें घेवन बसलें जर जायत डेव्हलपमेंट कसो जातलो? हांव आतां ती जमीन घेवन हांव डॅम बांदपाक पळयता, तर त्या डॅमाचेर आमकां कितलेशें उदक मेळटलें। तर आमकां उदक म्हत्वाचें काय कोण भाजी रोयता तें म्हत्वाचें? म्हाका तुमकांय हें करून दिसता न्ही खंयचे विशय। ते आयले हांवें तांकां सांगलां जमीन खंय कुशीन आसली जायत जाल्यार कन्सिडर करया। सर, वन मोर थिंग इज दॅट तुमी म्हणटा तेन्ना एनक्रोचमेंट ही एडिशनल केल्या म्हणटा तूं, आनी पयलीं दिला पळय ती तांचे कडेन ती सोडून हो एडिशनल एन्क्रोचमेंट ही आतां एडिशनल कितें ते वचून पोवचें पडटलें।